कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सरकारान नंदादीप इमारत विकत घेवपाच्या निर्णयाची रमाकांत खलपान तोखणाय केल्या। सरकारान म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेची नंदादीप इमारत 25 कोटी रुपयांनी घेवपाचो निर्णय घेतला। मात ह्या जाग्याचो FAR वाडयलो जाल्यार ठेवीदारांची थकबाकी फेडून म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक परतून उबी करूं येता। ह्या खातीर सरकारान फुडाकार घेवन ह्या बँकेचे पुनर्जीवन करचे अशें आवाहन बँकेचे आदले अध्यक्ष रमाकांत खलप हांणी केलां। तर सगळ्यांचे डिपॉझिटचे पैसे घेऊन सुद्धा बँकेच्या हातात सबस्टॅन्शियल अमाउंट सरप्लस जादा म्हणून आणि हांगाच अनेक वर्षांची आमची जी मागणी आसा की बँक बुडोवंक ना, ही बँक बुडोवंक ना। राजकारण खूप 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 जालें आणि तो फटको एकंदर आमच्या सहकार क्षेत्रात आसा। आज सुद्धा म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक आपल्या पांयाचेर उबी जावंक शकता। म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मुख्यमंत्री, हे सगळे क्रेडिट तुमकां मेळटले। तुम्ही जर ही बँक परती उबी केली तर हे सगळे क्रेडिट उबे करपाची क्रेडिट या मुख्यमंत्र्यांनी मेळटले, सरकाराक मेळटले, तर पक्षाक मेळटले। तुम्ही तो प्रयत्न करचो। FAR 416 एटलीस्ट 300 तरी FAR घेवचो प्रयत्न करा म्हापसाची मेन बिल्डिंग। आणि जी इमारत उबी जी जातली त्या इमारतींतल्यानच सगळ्यांचे देणे फारीक जातले। आज जे आसा वेगळ्यांचे फारीक जाता करंजी ते फारीक करचे आनी उर्वरीत जो पयसो उरता भितर रिझर्व्ह बँकेकडे सरकारचे नाती आसा, केंद्र सरकारचो निबंधक जो आसा सेंट्रल रजिस्ट्रार ताका सरकार उलोवंक शकता आणि निदान एक ब्रांच तरी सुरू करू जेका आमी बँकेक बँक ऑफ गोवा हें नांव दिलें। बँक ना जाल्यार क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह ऑफ गोवा अशा प्रकारचे नाव दिवन त्या बँकेचे पुनर्जीवन उजित अवस्था। सो म्हणून कालचे स्टेटमेंट हे एक आनंद देणारे